आयच्या या पत्रकार परिषदेक सगळ्यांक येवकार. माझे नाव ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे. फाटल्या आठवड्यान गोंयान डिबेटीचो बरोच पावस पडलो आणि खूप वळमेळ किल्लल्यो. एक नागोबा बरो ढोलतालो ताणे दिल्लीच्यान अळम्यो मागयल्यो, पूण जेन्ना दिल्लीच्यान अळम्यो पावल्यो तेन्ना तो नागोबा प्रोटोकॉल म्हणून हळूच बिळान भितर सरलो आनी मागीर म्हणपा लागलो की आपल्याक दिल्लीच्यो अळम्यो खावपाच्यो ना, आपल्याक गोंयच्यो अळम्यो जाय म्हणून. आमी दिता, आमी गोंयच्यो अळम्यो दिता तुमकां, खावपाक फक्त तयार रावा. ह्या नागोबाक, काब्राल बाबाक डिबेट फेस करपाक जालना, पळून गेलो, बिळान भितर घुसलो आणि आता या बीजेपीच्या पिळावळीक भायर घातल्या उलोवपाक आणि अळम्यो करून बोवाळ घालपाक. कांयच अर्थ ना ह्या लोकांक हे कितें उलयता ते. मात तरी विचार करपा जाय कितें उलयता आसतना. हे जर तुमकां सगळे मुद्दे मांडपा जाय आशिल्ले जाल्यार काब्रालाक डिबेटान देंवोवपाचो आणि ताच्या मार्फत हे मुद्दे मांडपाचे. आता कित्याक एकट्याक तो बिळांतल्यान भायर सरून हे मुद्दे मांडटा? जावनी आशिल्ली एक बरी डिबेट, गोंयकार रावले सगळे ह्या डिबेटीक, पूण प्रोटोकॉल करून पळ मारपाचे काब्राल बाबान केले. आता आमचे मानादीक मुखेलमंत्री आणि तांची बीजेपीची आणि बीजेवायएमाची पिलावळ जी आसा ती प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता जावं व्हिडिओ काडटा आणि ते अपलोड करता. मागीर ते बाबू जावं, मागीर ते गजू जावं, नाल्यार आनी कोणी जावं, तांकां म्हाका सांगनशे दिसता की मातसो अभ्यास करा कितें उलोवचे पयलीं. आमी मुद्दो मांडलेलो की दिल्ली सरकार प्रत्येक मनशा फाटल्यान 30,000 रुपया खर्च करता आणि तांकां सगळ्यो सुविधा दिता, आणि गोंय सरकार आपल्या बजेटी प्रमाणे 1,40,000 प्रत्येक गोंयकारा फाटल्यान खर्च करता, पूण तांकां कांयच सुविधा मेळना. प्रमोद सावंत बाब पयर म्हणपा लागले की गोंयान खूप कमी लोक आसा जांकां जर 200 युनिट फ्री केले इलेक्ट्रिसिटी जाल्यार तेजो फायदो जावपी खूप कमी लोक आसा अशें ते पयर म्हणपाक लागले. हांव म्हणपाक सोदता, जर कमी लोक आसा जाल्यार दिया मरे तांकां फ्री इलेक्ट्रिसिटी. ते दिवपाक तुमच्यान जायना. आमच्या म्हणण्या प्रमाण 73% लोकांक हेजो फायदो जातलो, गोंयकारांक हेजो फायदो जातलो. आणि जर 200 युनिट ते 400 युनिट पर्यंत 50% झाले जाल्यार आनी 20% म्हणजे ऑलमोस्ट 90% 90% लोकांक हाजो फायदो जातलो. जर तुमकां दिसता की खूप कमी लोकांक फायदो जातलो जाल्यार करून दाखया. हांव चॅलेंज करता प्रमोद बाबाक की तुका जर दिसता की खूप कमी लोकांक हेजो फायदो जातलो जाल्यार करून दाखया. आणि जर तुमच्यान शक्य ना, बीजेपीच्यान शक्य ना, जाल्यार आम आदमी पार्टी सरकार येतना फुडें 48 वरां भितर आमी हे करून दाखयतले. प्रत्येक गोंयकाराक 200 युनिट पर्यंत वीज फुकट मेळटली आणि 200 ते 400 युनिट पर्यंत वीज 50% दरान मेळटली. जर तपासतात आसा जाल्यार बीजेपीने करून दाखोवचे. प्रमोद सावंत बाब हे सरकार चलयता ते नागोवपाचे सरकार. हे भाजपा सरकार जे गोंयान आसा ते फटिंगपणाचे सरकार. आणि हे गोंयान जे कितें चलना तो एक मोठो भ्रष्टाचार. प्रत्येक घराक 5,000 रुपया, प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक गोंयकाराक 5,000 रुपया मेळटा म्हणून प्रमोद बाबान सांगले. कोणाक मेळ्ळे गोंयकारांक हे 5,000 रुपया? सांगा, कोणाक मेळूना? 1,40,000 रुपया तुम्ही खर्च करता प्रत्येक गोंयकारा फाटल्यान आणि तुम्ही 5,000 प्रत्येक गोंयकाराक दिता म्हणून सांगता. कसली फटिंगपणां मारता तुम्ही? हे पैसे खंय वता? प्रत्येक गोंयकारांनी हाचेर विचार करपाक जाय. हे प्रत्येक गोंयकारान विचार करपाक हे पैसे कोणाच्या बोल्सान वता?
हे सरकार चल्ला ते भ्रष्टाचाराचे सरकार. गोंयकारांनी हाचेर विचार करपाक जाय. हे एक मोठे स्कॅम, गोंयच्या इतिहासातले हे सगळ्यात मोठे स्कॅम जावन पडटले. कारण जर 5,000 प्रत्येक गोंयकाराक दिता म्हणून स्वतः प्रमोद सावंत सांगता जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांक पोवचे की तुमकां हे 5,000 मेळ्या काय ना. ते फक्त व्हिडिओ काढले आणि फाटल्यान कितें तरी स्टेटमेंट केले म्हणून तुमचे हांगा काय कळपाना. तपासतात आशिल्ली जाल्यार डिबेट करून दाखोवची आशिल्ली, ती तुमच्यान जायना. आणि आता व्हडल्यो व्हडल्यो चॅलेंजी फाटोफाट दिता तुम्ही. हांव परत प्रमोद बाबाक चॅलेंज करता की बंद करा हे तुम्ही कितें करता ते. जर दिसता तुमकां की प्रत्येक गोंयकाराचे तुम्ही बरें कितें तरी करपाक जाय, आणि जर तुम्ही म्हणटा की खूप कमी लोकांक हेजो फायदो जातलो, जाल्यार ही वीज फुकट दिवन दाखया. हांव चॅलेंज करता तुमकां. आणि जर जायना जाल्यार जेन्ना आम आदमी पार्टी सरकार फॉर्म जातले तेच्या 48 वरां भितर आमी ही सुविधा प्रत्येक गोंयकाराक दितले. जंय 200 युनिट पर्यंत फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटली आणि 200 ते 400 युनिट पर्यंत 50% सबसिडी मेळटली. सुरेल पाटील वाल्मिकी नायकान प्रेस घेतली तेन्ना ताणें निलेश काब्राला आपण डिबेट करपाक रेडी आसा म्हणून सांगिल्लें आणि निलेश काब्रालान ते एक्सेप्टूय केला. सो तुम्ही आता डिबेटाक रेडी आसा? आम्ही डिबेटाक रेडी आसा. वाल्मिकी नायकान पळय सरळ सांगला आमकां इतलेंच म्हणपाक जाय की काब्रालाक वेळ आणि जागो सांगुनी, मागीर प्रोटोकॉलांनी परत येवपाक नाका की आपूण प्रोटोकॉला प्रमाणे नॉर्थ गोवान डिबेट करपाना साऊथ गोवान डिबेट करतलो. प्रोटोकॉला प्रमाणे आपूण अमाशेक डिबेट करपाना. प्रोटोकॉला प्रमाणे आज आयतार आपूण डिबेट करपाना. प्रोटोकॉला प्रमाणे आज नळाक उदक येवना म्हणून आपूण डिबेट करपाना. हे आमकां आयकपाक नाका. काब्रालान आपलो प्रोटोकॉल थारोवचो, जागो सांगचो, वेळ सांगचो. आमी तयार आसा. तुम्ही तयार आसा? आमी तयार आसा. सो आता ह्या दिसांनी तुम्ही फक्त कोळशाचेर आणि इलेक्ट्रिसिटीचेर चढा. म्हादयचो इश्यू खंय पावला आपा कडल्यान? म्हादयचो इश्यू ह्या दिसांनी खंयच दिसना. चडसो कोळसो, डबल ट्रॅकिंग तेजेरूच चडसो फोकस येतलो. म्हादयचो इश्यू येतलो. आमचें तेच म्हणणें आसा. सध्या गोंयांत बीजेपी आणि काँग्रेस सरकारान दोन्ही तेंगेले ऑब्झर्वर्स अपॉइंट केल्या ते कर्नाटकाचे, आणि ते ह्या मुद्द्याचेर कांयच उलोवपाक तयार ना. आणि हाजे वयल्यानूच कळटा की बीजेपी आणि काँग्रेसीक दोगांकूय म्हादयचे कांयच पडून वचूना. मुद्दम जावन कर्नाटकातले ऑब्झर्वर्स अपॉइंट केल्या कारण बीजेपी जे गोंयान आसा जावं काँग्रेस जे गोंयान आसा तांकां म्हादयच्या बाबतीन कर्नाटकाच्या विरोधान कांय निर्णय घेवपाक हे दिवपाक ना. हेंचे हायकमांड जे डिसायड करतले तेच ते हांगा फॉरवर्ड करतले. आमचे इतलेच म्हणणें आसा की आमी म्हादय विकपाना, मात्तूय विकपाना. पूण सगळ्या गोंयकारांनी एक विचार तकलेन दवरपाक जाय की इतली वर्सां बीजेपी आणि काँग्रेस सरकारान म्हादय विकल्या, ते विकत आसा आणि अजून ते विकतले. म्हणून जे सरकार केंद्रान आणि कर्नाटकान आसा ते सरकार गोंयान येवपाक येना. जर प्रत्येक गोंयकाराक म्हादय वाचोवपाक जाय जाल्यार केंद्रान आणि कर्नाटकान जे सरकार आसा ते गोंयान येवन फावना, जाल्यारूच आमची म्हादय साल्वार जातली. का त्यांचं सिटी रवी जे येयला त्याने स्टेटमेंट केलं की जो कोर्टाचो निर्णय आसतलो तो दोन्ही गोवा आणि कर्नाटक दोन्ही तेजेर हे करतले म्हणून. ही फटींगपणां त्यांची पयलींच्यान चालू आसा. कोर्टाचो निर्णय आयलो तेजे उपरांत कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करपाक सरकारान कितलो वेळ काडलो. अजून आमचे पिटिशन बोर्डार येना. हेजे वयल्यान सगळें कळटा की तांकां कांयच पडलेलें ना म्हादयचे. ते फक्त हे कोर्टाची ऑर्डर म्हणून ओगी आसा. तेंच्यांनी स्टेटमेंट करचो आशिल्लो. ते जर गोंयचे ऑब्झर्वर जाल्यार तेंच्यांनी स्टेटमेंट करचो आशिल्लो म्हादयच्या बाबतींत. ते करिना आणि फक्त कोर्ट म्हणून सांगता.
ते पण आणि विषय असा कॅसिनो झाले त्याचे तुमचं काय सांगा तुमचं दिसान कसिनो परत चालू झालं ट्रॅफिक पहिल्याच्या भशेन पणजेन ट्रॅफिक आम्ही कसिनोक जेन्ना हेंच्यांनी परमिशन दिता म्हणून सांगलेले तेन्नाच सांगलेले की कशेय करून हे कसिनोक परमिशन दितलेच म्हणून ट्रेड लायसन्स दिवपाना म्हटलेले ट्रेड लायसन्स दिले 277 कोटी कसिनोक माफ करपाचे प्रपोजल आयले तेन्नाय आम्ही उलयल्ले आम्ही तेन्नाच सांगलेले की कसिनोक लागून येरादारी वाडटली हांगासर टुरिस्टाचो इन्फ्लो वाडटलो आणि ते आमच्यान कंट्रोल करप खूप डिफिकल्ट जातले आणि आता पळयता जाल्यार कालचे तुम्ही जर दृश्य पळयले पणजेचे जाल्यार आउट ऑफ कंट्रोल सगळें आशिल्लें ऑलरेडी कॅसिनोन केसीस वाडपाक लागल्या ह्या सरकाराक गोंयकारांचे मातूय पडलेले ना आणि त्या खातीर फक्त कांय कॉर्पोरेट लॉबीक सपोर्ट करपा खातीर हे सरकार वावुरता आणि त्याच खातीर आमचे टेस्टिंग कमी केला आमचे पॉझिटिव्ह रेशो जो आसा कोविडाचो तो कमी केला आणि ते सगळे करून हे कसिनो चालू करपाचे कारस्थान सरकारान केला जे सध्या गोंयान नाका आशिल्ले कारण एक सेकंड वेव गोंयान येवपाची आसा आता थंडेचे दीस चालू जाल्या आणि तातून हे कॅसिनो चालू जावन आमकां गोंयकारांक कोणाक घालपाचें हे सरकार करता सुरेल बाब फाटले दीस आमी खूप दीस जाले पळयता युथ काँग्रेसाचे खंय ना खंय तरी एजिटेशन चालू असता कितें ना कित्याचेर तरी खंयचो विशय घेवन तसं आपाचे सध्या तरी कांय दिसना आपाचे प्रेस कॉन्फरन्स एक 5 दीस राव तुका आमची फुल प्लॅनिंग कळटलें 5 दीस दी फक्त तुमचे कडेन कितें मॅनपॉवर कमी आसा आमचे कडेन मॅनपॉवर आसा 5 दीस राव तुका आमी दिता